कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. काँग्रेस विश्वासघातकी ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करची नात. गोंयांत जिल्लो पंचायत, नगरपालिका आनी 2027ची विधानसभा वेंचणूक स्वबळाचेर लढटले अशें आम आदमी पार्टीची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान उलोवन दाखयल्लें. तिच्या ह्या स्टेटमेंटाचेर गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो आनी काँग्रेसी वांगडा युतीत आशिल्ल्या विजयाक विचारल्यार तो सांगता आपाच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांक युती केल्ली जाय. ताका लागून आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार आनी तांचो आमदार वेंझीन कितें तो निर्णय घेवचो अशें ताचें म्हणणें. एक म्हणल्यार तिणें म्हणलां तें काँग्रेसी बरोबर करपाक हांवें उत्तर दिवप तें सारकें जायना. दुसरें की जो पक्ष आपूण कितें करूंक सोदता ताणें पयल्याच दिसा तो अलायन्साचेर जर उलोवंक लागलो जाल्यार कोण जॉयन जातलो. आनी ताजे फुडें आफ्टर हॅविंग लॉस्ट दिल्ली तांकां मातसो मार बशिल्लो आहा. ते पयलोच पांय गांवाचे भायर घालप आनी थंय बी अलायन्साच्यो खबऱ्यो जर उलयल्यो जाल्यार ती फ्राकेस जातली. म्हणटकच ताणें तें पोस्चरींग केलां. तांचे लोकल युनिट इन्क्लुडींग देअर ऑर्गनायझेशनल प्रेसिडेंट हेड आनी तांचो लेजिस्लेटीव पार्टी हेड तांचे जे स्टेटमेंट आयले ते दुसरेच भशेन आहा. ते सगळे एक जावन करूंक जाय अशें म्हणिल्लें आहा ताणें खुबदां. सो म्हाका दिसता हें तांणी दोगांनी बसून ते कितें ते विचार करूंक जाय. म्हणून एक साहजीक आहा की खंयचोय मनीस जो आपलो पक्ष घडोवपाक आनी आपलो ऑर्गनायज संघटना बांदपाक येता तेन्ना तो अलायन्साचें उलयना. तितलें आमकां एक्सपिरियन्स आहा की हें सगळें पोस्चरींग दीस खूब आहा आनी दीस जशे वाडटले तेन्ना आमकां कळटलें कितें जातलें. तेन्ना सगळें एक जावचेच पडटलें आनी एक जालें ना जाल्यार मनीस जे जो कोण जायना ते एक्सपोज जातले. दुसरे वटेन आतिशीन केल्ल्या आरोपांचेर आनी युतीच्या निर्णयाचेर काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकार म्हणटा युतीच्या बाबतीत केंद्रीय फुडारी जो निर्णय घेतलो ते आमकां मान्य आसतलें. आयकात ताचें म्हणणें. सुनील बाबू ते काल आतिशीन गोंयान येवन स्टेटमेंट केला की तांकां गोंयान ते काँग्रेसी वांगडा कांय युती करची ना म्हणून. सो तुमी हें कशें पळयतात? आमी म्हाका दिसता हाजे पयलीं सारकें क्लियर केला की अलायन्स म्हणटा हो सब्जेक्ट पार्टी हायकमांड डिसायड करता आनी पार्टी हायकमांडाचे डिसिजन लोकल बॉडीचेर बायंडींग आसता. सो अजून इलेक्शनां जावपाक 2 वर्सां आसा. तो जेन्ना सब्जेक्ट येतलो ऑन द टेबल तेन्ना तो पार्टी हायकमांड लेवलाचेर डिस्कस जातलो आनी जे वॉट एवर हायकमांडाचे डिसिजन आसतले ते लोकल लेवलाचेर बायंडींग आसतले लोकल युनिटाचेर. गोंयांत एकला चलोची भुमिका घेवन भाजपाची बी टीम कोण हे आम आदमी पार्टीन दाखोवन दिल्ल्याचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता. आणि हे गांवार रावन रस्त्यार रावन आर्जीक बी टीम म्हणटाले, व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां दिताले, व्हडल्या हिचेर मंचाचेर वचोन कॅम्पेनिंगाक वचोन आरजी बी टीम म्हणटाले. आयज बी टीम कोण? आनी हांव लोकांकूय विचारपाक सोदता जे लोक आमचेर प्रेशर हाडटाले हेंच्या वांगडा वचा म्हणून हांव तांकांय विचारपाक सोदता जेन्ना तुमी आमचेर प्रेशर हाडटाले जेन्ना आमी तुमकां सांगताले हे फोटींग हे गठबंधन उरपाचें ना, हे फक्त आपले पॉलिटिकल करियर वाचोवपाक केल्लें तितल्या टायमाचे गठबंधन आमी तुमकां सांगताले तेन्ना आमकां लिटरली आमच्या भुरग्यांक टॉर्चर करताले. फोनार फोन, मेसेजीर मेसेजी. आयज तुमकां कळ्ळें आसतलें आयज कित्याक आमी वचनासले ते. आयज जर हें जाल्लें आयज परतें आमकां तुमी क्वेश्चन करपाचें की तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक गेल्ले काय म्हणून. आतिशीच्या राजकीय स्टेटमेंटा उपरांत आमी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार आनी आमदार वेंझी वेगसा कडेन संपर्क केलो पूण दोगांयनी फोन घेवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.